गोंयच्या न्हंयाचें ड्रेजिंग कोळशा खातीर न्ही, पुर्तुगेज तेंपारय न्हंय येरादारी चलताली. सिल्टिंग जाल्ल्यान न्हंयाचें ड्रेजिंग केल्यार ताचो गोंयाक फायदोच म्हूण वास्कोचो आमदार कार्लोस उलयला. कोळशान धुल्लाचें प्रदूशण वाडचें न्ही म्हूण एमपीटीन वास्कोत रस्त्यांचेर स्विपींग मशीन सुरू केलां. उक्तावणाक एमपीटीचो चेअरमॅन आनी आमदार कार्लोस आल्मेदा आशिल्ले. This machine we have procured for 30 lakhs, shipping machine, boat filter. It will work daytime inside the port, night we will work in the municipal Vasco roads. Apart from that, various measures we have taken, consultant and water spraying, mystic canal also and we will bring it just already it is working inside. We have requested MPT. And MPT has got a sweeping machine that is designed in India only. MPT chairman just briefed me also saying that the maintenance part also will be theirs, the operation is theirs. Otherwise, it is very difficult for the municipal council to do this maintenance. So I am happy that like the Mormugao Port Trust has given Vasco a machine. It's for a start. Nowadays readings have been done. They have even put some centers in Vasco that you can see for the reading. And pollution levels for the last 3 months have come down. It's a good sign. I hope it continues and I hope the MPT monitors this. MPT ड्रेजिंग करता ती तांकां सांगल्या म्हण. नाय जाल्यार MPTचो कार्गो ड्रेजिंग करनासतना सुद्दां न्हंयांतल्यान बार्जी व्हरतातच म्हण कार्लोस उलयलो. During the Portuguese time, transportation was done by boats. Transportation, like the vessels used to go up to Mapsa, vessels used to go up to Varka, up to Margao, with tiles, with like other material. Now, like so many years, like the siltation has happened. This dredging is not for coal dredging. This dredging is a dredging of the channel that has to be done because of siltation. There is a misconception today here. Today there is a misconception that MPT is doing. MPT is only going to execute what is asked for. Now this desiltation is required because see, like the ferry boats get stuck, vessels get stuck everywhere. So this channels have to be desilted. And at present also for the past few years, like the coal is already being transported by barges, so there is no question of transporting more coal. Now it will help Goa even in tourism. These jetties are proposed. It will help tourism. So then this concept should not be there. As I'm looking at कि dredging आते कोला लागून dredging ना. This dredging is for our own rivers. प्रुडंटा खातीर वास्कोसान सुरेंद्र मडकयकार. फातोड्डे डिसेंबरांतल्या फेस्ताचे फेरयेचो जागो आतां बदलतलो. फेरयेची सुवात आतां SGPDA ग्राउंडावेल्यान हालयल्या. आतां ती ओशिया कॉम्प्लेक्साच्या मुखाल्ले सुवातेंत भरतली. ही रीती सुवात खंय पालिकेची. SGPDA खंय पालिकेक पयशे भरचे पडटाले. नवे सुवातेच्या लँड फिलिंगाच्या कामाचें विजयान इन्स्पेक्शन केलें. खूप वर्सां जालीं आमी सदांच म्हणटात की मडगांव म्युनिसिपालिटीचें फेस्त जेन्ना येता तेन्ना इश्यू जाता. आमकां हो पार्किंग लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओन्ड बाय द म्युनिसिपालिटी. दीस हॅज गॉट ऑल द पॉसिबल परमिशन्स. सो हें फील करून फेर हांगा हाडप हो आमचो आदेश आसा. आतां कावन्सिलान अशें रिजॉल्व केलां की हे वर्साचें फेस्त हांगा जातलें. ताजे खातीर तांणी फूल स्पिडीन काम सुरवात केलें. विजया कडेन फातोड्डेच्या लोकांनी विशाल मेगा मार्टाचो विशय काढलो. कुट्टाळचे आमदार अलिना साल्डानानूय आपल्या मतदारसंघातले विषय मांडले. Property of the land where their houses are located and a new construction that is coming up. Where? In near MES area. Now the main issue is drainage of the entire area. So alternate land development करून जाय. हांवें Tuesday म्हळ्यार 7 तारखेक हांवें इन्स्पेक्शन फिक्स केलां. त्या भितर तो विशाल मेगा मार्ट येयला ताका लागून आमी येयले सगळे लोकल्स कित्याक पार्किंग प्रॉब्लम जाता. तेगे ते पळय सुपर मार्केट आसा 4 फ्लोरांचें आनी तांगे पार्किंग दाखयलां हालीं 30 म्हणटकच तेंगेले आतां एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 60-70 एम्प्लॉयज आसा. आतां 60-70 एम्प्लॉयज आसा म्हणटा तेंगेले कडेन जर तूं 40 एम्प्लॉयज आसा तेंगे गाडी आसतली मोटरसायकल आसतले ते खंय पार्क करतले. तेंकां थिंग भितर पार्किंग करपाक पडना जाल्यार कस्टमरां पार्किंग खंय जालें. सो कस्टमर कितें करता हाडून रस्त्यार लायता आख्खे सगळे सायडीन आनी आमकां येवपाक वचपाक सायडीन घरां बिल्डिंगां तेंकां तेंचे वाटेर लायतात. दॅट मिन्स आतां हें म्युनिसिपालिटीचें परमिशन दिलां विदावट प्रॉपर प्लॅनिंग करून आसतना परमिशन दिलां कित्याक म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू मेळटा.
आतां म्युनिसिपालिटी आपल्या रेव्हेन्यू मेळटा कारण कोणाक कसलीय परमिशन काण दिता. पण एक मनीस कितें घरा लागून कितें शॉपा लागून कितें परमिशन घेवपाक गेल्यार म्युनिसिपालिटी कितें बाबा तुगे पार्किंग खंय आहा हें आहा तें दाखय. सो हें म्युनिसिपालिटीन कशें ताका परमिशन दिलें तेजे प्रश्न आहा. सो आतां आमगेलें कितें आतां लायसन्स कॅन्सील करपा जाता वा जायना तें आमकां पूण आमगे आहा इतलेंच की ते आतां पार्किंग प्रॉब्लम सारको जावपा जाय. थिंगा रस्त्यार दोनूय सायडी लावपा जायना. सो आमी विश्वास दवरून विजया पयली येयल्या आनी विजयान आमकां फूल आश्वासन दिलां की आपूण तें करतलो आनी आपूण पर्सनली विजीट मारतलो. जें कितें करपाक जाय लायक नोटिफिकेशनां काडपाक जाय खूब थंय हांवें आमच्या कलेक्टराकूय एक नोट घाल्लो आहा की तें बेगींतल्या बेगीन जावचें म्हणून. कित्याक हो इशू चड लोकूय आतां उलोवंक लागिल्ले आहा की हो मॉल येवन लोकांक सवाय दिता काय कितें दिता ती खबर ना पूण स्थानीक लोकांक त्रास जावंक लागला. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गिव एक ब्रेक.